तांच्या खातीर, आमच्या लोकां खातीर, वर्राच्या लोकां खातीर, आमच्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर आमी वावरूंक सोदता. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता की यूथ सोशल सर्विसान, समाज कार्यान फुडें सरता. आयज खुबशे आमचे वॉर्ड मेंबर तशेंच डेप्युटी सरपंच आयज युवा जावन आसा. आनी तांच्यांनी हो मिशन गोवा सांबाळपा खातीर, आमचें ल्हानशें गोंय सांबाळपा खातीर आनी राखून दवरपा खातीर फॉर फ्युचर जनरेशन्स तांच्यांनी वावरूंक जाय. The young blood, the youth, the future of our country, future of our Goa state. So young boys taking over as Sarpanch, as a Panchayat member, as a Deputy Sarpanch is also a step towards progress. New ideas, new vision to be implemented. Nowadays the youngsters want something good to be done, faster to be done, good work to be done. So it's a step towards development, towards progress. So कोणाक दिसता की आपण फुडें निवडणुकीक वचपाक जाय, ते तेंची इच्छा. They have to work. We cannot tell people to vote for so and so candidate, so and so. If the work is seen of the person, people will vote.